नाल्ल्यांच्यो वस्तू करून वेवसायीक मळार गोंयकारांक प्रोत्साहन मेळचें म्हूण गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्रामा खाला क्राफ्ट कोकोनट शेल कोर्साचें आयोजन जालें. कोर्सा विशीं आत्मा प्रोजेक्टाचो संचालक शिवराम गांवकारान म्हायती दिली. इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटायल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ हांच्या जोड पावलान जो आसा तो 2 म्हयन्याचो जो कोकोनट ट्रेनिंग कोकोनट शेल मेकिंग डिफरंट आयटमाचो जो कोर्स आसा ताचें नांव आसा जावन आमचे गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम हो तांच्या अंतर्गत आसा. तातूंत वेगवेगळ्या वाठारांतले साऊथ गोवाचे जे आमचे पार्टिसिपंट आसा ते आसा आनी ते पार्टिसिपेट जातले 2 म्हयन्यां खातीर कोर्स आसा. आनी ह्या कोर्सान तांकां डिटेल अशें जे आमी कट्टी म्हणटा पळय ते भायर उडयता ताजे बद्दल तांकां सखोल अशी ट्रेनिंग दितले. आनीक हे ट्रेनिंग तांकां केले नंतर तेजे फायन ट्युनिंग म्हळ्यार ताका एकदम म्हळ्यार कॉमर्शियल वे ताका कशी लूक येतली ताजी पॉलिशींग हे ते आमचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन जे आसा पळय किंवा वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट आसा जे डिझायनाक पार्टिसिपेट जाता हेल्प करता तांचो बी हेल्प घेवन तांकां फायन प्रोडक्ट करपाचे हे 2 म्हयन्याचे तांकां ट्रेनिंग दितले. कोर्साच्या प्रशिक्षकानूय कोर्सा विशीं आपली प्रतिक्रिया दिली. ही कोट्टी अशी आसा की आमी काडून उज्यान उडयता ताच्या पासून वेगवेगळे जे आयटम आसात ते करपाक हांकां हांवें शिकयलां आनी तांकां इतली बरी मजा आयला की हेचे कट्टेचे कितें यूज जाता इवन दो बँगल्स आसा इयरिंग्स आसा. आनी आयज मार्केटिंगाचो असो एक जमानो आयलेलो आसा की तेंच्यांनी घर बसल्या हे जे ओल्ड लेडीज आसा तेंच्यांनी आपले स्वयंरोजगार जशे आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तशें तेंच्यांनी हो वेवसाय करूं शकता. आनी आयज काल आमचे पंतप्रधान किंवा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर हितून सगळ्यांक हेल्पफूल आसा. आनी अशे जे उपक्रम आसा हांव ऑन द वे पेडणे आयलेलो आसा मुद्दम की ह्या म्हाजी जी आर्ट आसा ती कोण तरी शिकपाची आनी ही सगळ्यांनी आपले आत्मसात करपाची. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.